प्रीतीच्या भाव भयणांनो, आयज आमच्या गावांत आमी केरीतपणी देवाक दिन वाचूंक आर्गां दिवंक सोदता। आनी कित्याक नवे फळ देवाच्याच आदारान आमकां फावो जाला। बरो पावस देवान आमकां दिला आनी आमच्या वावराचेर देवान आशिर्वादूय घातला। ह्या पासत देवाक दिन वाचूया, देवाक आर्गां दिवया। आनी व्हडांतले व्हड देणें म्हळ्यार आख्खीच रातभर पावस झडत आसलो, पूण ह्या वेळार देवान आमकां हांगासर येवंक पावस थोडो बंद करून आमकां हो सोयेक दिलो। बरे भाशेन हे रितींत वांटो घेवंक। तर ह्या वेळार देव आपल्या उतरांतल्यान कितें सांगता तें आमी चित दिवन आयकुया। उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप। अरोंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली। देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी बी आसलेल्या फळांचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं। आनी तशेंच जालें। जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली। जिन्सा भाशेची बियां दिती झाडां जाली, आनी तशेंच जिन्सा भाशेची बियां आसलेली फळांय दीत रूख जाले। हे सगळें देवाक बरें दिसलें। देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयली बी आसली सोर झाडां आनी बी आसलेले फळां दिते सोर रूख तुमच्या जेवणा पसणाक हांव तुमकां दिता। आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंथळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दिता। आनी तशेंच जालें। आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार। प्रीतीच्या भयणी भगिनो, देवाचें उतर आमी आयकलां। देवान हो सोबीत सुंदर संवसार आमचे पासत रचलो आनी संवसाराची तेंगशी कशी क्लायमॅक्स ऑफ द क्रिएशन देवान आमकां मनशांक रचली। आनी मनशाक रचून हे सृश्टीचेर सगळो अधिकार आमकां दिलो। फुडें जायते फावटी आमी तो नदर मारीत देवान ही सृश्टी आमच्या हातांत घातलेली ताचो बरो सांबाळ करचे बदले गोडे जायते फावटी आमचे आशेक लागून गोडे आमी ह्या संवसाराची दुर्दशा केल्या। त्या वेळार त्याच देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी आयजतानूच ह्या वेळारतान एक निर्णय करुया, एक निर्णय घेवया। सदांच आमची सृश्टी आमी सांबाळटल्यो, आमची झाडां पेडां आमी सांबाळटल्यो, आमचे दोंगर शेतां भाटां आमी सांबाळटल्यो। हेंच मनान धरून थोडीच आमची मागणी सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया। एका एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो। सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे। भाग्योन पावलू, दोन वृद्धा उद्देशी तुवें आमकां तुजें शेत म्हूण पाचारली। तर सगळ्यांत आमी तुजी खुशी पाडूंक सदांकाळ तुका एकवटून रावूंक आमकां फावो कर। सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे। क्रिस्त दाखवेल आनी आमी ताचे फांटे म्हूण तुवें शिकयलां। तर तुज्या पुताताय एकवटून रावूंक आमी सुबाम फळां दिवंक निर्मी। सबब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे। प्रितुमेचेर आशिर्वाद घालून तूं ती फळां बरीत करताय। तो तुज्या आशिर्वादान आमची शेतां भाटां आमच्या पसणांक गरजेचें फळ दिवंक पावूं। सबब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे। आमच्या कुडीच्या पसणांक खाण पिवण आनी आत्मीक पसणांक जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार दिवच्याक दाणो ओरोव तूं वाडयताय। तर फावो तो पावस घालून जमीन सुपड कर आनी आमकां भरपूर दाणो ओरोव फावो कर। सबब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे। अंतराळा वेळ्या सुकण्यांक तूं पसण दिताय आनी शेतांतली फुलां तूं नेटयताय। तर आमी कितें खावचें व कितें न्हेसचें हाचो हुस्को दवरिनासतना पयलें तुजें राज आनी तुजें नितीवणपण सोदिशी कर। सबब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे। आनी सगळी आमची मागणी एक करुया आनी
बापाक उलो मारून म्हणूया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं सायबीन मायकूय उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया नमान मारिये कृपेन बलले सर्वेस्फोर तुझे ते आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आणि या वेळार आम्ही केरीत आमच्या शेतांचेर आशीर्वाद घालून या आशीर्वादाचे मागणी करूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा मनशान प्रितुमीचेर वावर करून तिचे सर्व रक्षण करूंक तुवें फरमायलाय आणि तुझे मुखार सोरपटून आम्ही मागता सदांच सुबां पीक आणि दादुशी फळां उत्पन्न उदारपणांनी आमकां दी. वाऱ्या वादळान जावं कवरा पावसान जावं वावरा बुट्टेन जावं शेतां बाटांक आणि बी फळांक कांयच वायट जाय नासतना आमी रोंपलोले बी आणि रोयलोले रोंपयो बरे भाशेन वंदन सुबां फळ दिवंक पावो म्हूण आमी मागता. आणि सगळ्या आमच्या शेता बाटाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आमी मागणें करता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं